25 महिला पथक या स्पर्धेत सहभागी जातले. पण तरी असताना आज दोन गोष्टी ल्हान सगळे माणकुले या गोंयान भितर आसात. आज बरे तरेची आरती घुमट शामेळे वाजयतात. तांकांय दिसता की आम्ही सुद्धा या राजीव गांधी कला मंदिराच्या बाल घुमट आरती स्पर्धा तुम्ही आयोजन करचे. त्यांची ही मागणी मुखावयल्या वर्षापासून आम्ही उभारून धरिल्ली आसा आणि मुखावयी 12 वर्ष सकले जे भुरगे जे आसात त्यांना सुद्धा या आरती स्पर्धेत भाग घेवपाक संधी मेळटली. आता जाऊ त्यांना सगळ्यांक सांगता की मुखावयली 1 वर्ष तुमच्या भितर आसा, तुम्ही तयारी करची आणि तुमचे जे कलेकडेन आशिल्ले नाते जे चड मजबूत करचे. 2 ट्रॉफी आमकां पळयतात आणि दुसरी पुरुषांची. पण म्हाका दिसता आज थोडेशे वेगळे वेगळे आम्ही उपक्रम करीत आसात. पण तातूंतल्यानूच ज्या वेळाचेर आम्ही एक कला सादर करतात आणि त्या कलेचे सादरीकरण केल्या नंतर जे आमकां बक्षीस जे मेळटा ते खरोखरच तुमच्या दोळे मुखार उरचे. आणि म्हणूनच मुखावयल्या स्पर्धेपासून ही ट्रॉफी जो फिरता चषक जो आसा तो टेक अवे ट्रॉफी राजीव गांधी कला मंदिराच्या मार्फत आसतली. म्हणून तुम्ही निश्चिंत रावचे. जावं ती महिला असू, जावं ती पुरुष असू, जावं ती बाल असू, आणि त्यो ट्रॉफी टेक अवे आसतले हे या वेळाचेर हांव जाहीर करता. पूर्ण असो आवाज तो कलाकारांची दाद दिताली ती खरीच वाखणण्याजोगी आसा. आणि म्हणूनच कलाकारांची उर्बा वाडप हे आज प्रत्येक रसिकजनाचे कर्तव्य जावन आसा. आणि तुम्ही कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार आणि तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करतो. मित्रांनो, रिझल्ट तयार आसा, हांव चड कांय उलोवपा ना. पूण एकूच आज ज्या तरेन ह्या घुमट आरती स्पर्धेचो निकाल प्रत्येक दिसा परीक्षकांनी लायिल्लो आशिल्लो. खरें म्हणल्यार हांव अशें मानता की त्या प्रत्येक दिसाचो कलाकार जे पंगड जे आसा ते जैतवंत आसा. आणि आजचे सुद्धा जे अंतिम 9 पदकां जी वेंचून परीक्षकांनी काडिल्ली आशिल्ली आणि तातूंतल्यानूच आज उत्कृष्ट अशें पथक आज आमी जाहीर करतले. पूण म्हाका एक खबर आसा की परीक्षकांक हे खूब जड गेल्लें आसा. कारण एका परस एक पंगड तांच्यांनी आज आपली कला ह्या पवित्र अशा कला मंदिरांच्या सभागृहात आज सादर केल्ली आसा. म्हणजे एकूच मागणी आसा, समस्त जे पंगड जे वांटेकार जाल्ले आसात की जो निकाल जो आसा तो तुम्ही मानून घेतले अशी अपेक्षा हांव तुमचे कडेन बाळगितां. आणि घडये एखादे वेळ तुमकां जर कितें जर सजेशन्स जर आसा किंवा म्हजे खंय चुकले असो जर एखादो वेळ जर प्रश्न जर तुमकां आसचो जाल्यार निश्चितूच आजचे परीक्षक अशे न्ही, जे परीक्षकाक ह्या स्पर्धेचे मुखार आमी कशे मुखार वचपाक शकता, जे चुकी जर कितें आसा त्यो आमी चुको सुधारपाक शकता, त्या परीक्षकां बरोबर आणि जाणवल बरोबर बैठक घेवपाचो हांव म्हजे तयारी आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुम्ही सहकार्य करतले अशी आशा बाळगितां.